नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो 70 पिसुरले कुमारखंड वाठारांतल्यान वाळपय पुलिसांनी गांजा तस्करी प्रकरणात ड्रग पेडलराक केली अटक। ह्या कारवायेत 1.5 किल गांजा सयत ताची गाडी केली जप्त। फुडलो तपास सुरू। मरड दारबांदोड्यांत 2 लाखाचे खैरीचे लाकूड केले जप्त। राना अधिकाऱ्यांनी टेम्पो सयत तिगांक केली अटक। दारबांदोड्यांतल्या खैरीचे लाकूड तस्करी कनेक्शन दोडा मार्गाचेर। रायबंदर सोडण मार्गार 14 जुलै सावन धांवतल्यो 2 रोरो फेरी बोटी। फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आणि एकाच वेळार 100 प्रवासी व्हरपाक सक्षम। अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसाईची माहिती। पावसाच्या हंगामात लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर दिश्टी पडटा पर्यटकांची गर्दी। दर्यादेगेवयल्या सुरक्षा रक्षकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर दिला भर। उचेली कोमुनिदाद वाठारांतले जमनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नावार करता सांगून फटवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार। म्हापसा पुलिसांनी केली तिगा दुबावितांक अटक। आणि संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो आसा दळो। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोचो आरोप। आयआयटी प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो करचो सुरू, विर्यातोची मागणी। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत बेकायदेशीर घडणुकांनी वाड जायत आसा। मरड दारबांदोडे बेकायदेशीर खैरीच्या लाकडाची तस्करी प्रकरणात राना खात्यान सूर्यकांत उघडेकर, नारायण करवत आणि विनायक कुर्टीकर ह्या तिगांकूय अटक केल्या। या प्रकरणात आनीकूय दुबावितांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। सुमार 2 लाखाचे खैरीचे लाकूड आणि टेम्पो जप्त केला अशी माहिती राना अधिकारी गोपाळ जल्मी हाणें दिली। फाटल्या वर्सा खैरीच्या लाकडाच्या तस्करी वेळार पिस्तूल आणि रोख रक्कम मेळ्ळी। देखून संबंधित खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। मरड दारबांदोडा हांगा फॉरेस्ट ऑफिसरांनी शुक्रारा सांजचे जी धाड घालून हांगा एक खैरीची तस्करी करपाचे प्रयत्नात आशिल्ल्या 3 जाणां ताब्यात घेतले। तशें अंदाजे 2 लाख रुपयाचे खैरीचे लाकूड तेंच्यांनी जप्त केल्ले आसा। ह्या प्रकरणात आनीकूय खूब जाणां इन्वॉल्व आसपाची शक्यता आसा। तशेंच जमनीच्या मालक आसात तेजेर FIR दाखल जावपाची शक्यता वाडलेली आसा। फॉरेस्ट ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा 25 पेक्षा अदीक खैरीची झाडांची कत्तल केल्ली आसा। तशेंच मुळां सुद्दां हे जे कोण ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आशिल्ले तेंच्यांनी मुळां सुद्दां खैरीची खणून काडलेली आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट करपाक ते टेम्पो भरीत आसतनाच ते सांपडले आनी तांकां आतां सद्या अरेस्ट केल्ले आसा। अरेस्ट केल्ले आसा तेंची नांवां आसात विनायक कुट्टीकर हो दारबांदोडा हांगसरलो, तर नारायण करवत आनी सूर्यकांत उघडेकर हे दोगी दोडा मार्गा वयले हांकां सद्याक अरेस्ट केल्ले आसा। आनी तशेंच जी टेम्पो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक वापरली वयताली ती बीन सद्या ताब्यान घेतलेली आसा। गेल्या वर्सा हांगा तस्करी करपाचे प्रयत्न सुरू आसतना फॉरेस्टांनी हांगा एक गाडी धरलेली, त्याच बरोबर एक सुमो आनी पिस्तूल सुद्दां हांगा खैरीचे प्रकरण तस्करीक वापरलेले दिसून येयल्ले। पूण अजुनूय हांगा दारबांदोडा एरियेन एक टोळी खैरीची तस्करी करपाक वावरत आसतना दिसून येता अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा। कारण पॉलिटिकल जो तांकां जो सपोर्ट मेळटा ताका लागून हांगा कांय जे भुरगे आसा ते ह्या प्रकरणांत इन्वॉल्व आसा। कारण दोडा मार्गार एरियेन ह्या खैरीक डिमांड आसा आनी पावसाच्या दिसांनी जास्त करून पावस पडटा आसतना ही तस्करी अदीक केली वयता अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा।
फॉरेस्ट मिनिस्टरान हेची कडक दखल घेवची अशी मागणी स्थानिक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटा. खासा करून मिरामार दर्यादेगेर शेनवार आनी आयतार पर्यटकांची गर्दी आसता. खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून सुरक्षा रक्षक भरते वेळार दर्यांत वचपाक परवानगी दिनात अशें पर्यटक सांगतात. गोंय सन, सँड आनी सी लागून फामाद आसा. गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटात. चड करून सप्तकाचे शेनवार आनी आयतार ह्या 2 दिसा मिरामार दर्यादेगेर लोकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटात. पावसाच्या दिसांनी दर्या खदळलेलो आसता, देखून पर्यटकांनी दर्यावेळ वचप धोक्याचे ठरूं शकतात. ताका लागून सुरक्षा रक्षक भरते वेळार उदकांत शिटकावणेचो तांबडो बावटो लायतात आनी दर्याच्या खोल उदकांत वचचे न्हय अशेंय सांगतात. गोंयांत येवन दर्यादेगेर वचूंक ना अशें जावपाक शकना. आमी आमच्या जिवाची जतनाय घेतात. तशेंच दर्यादेगेर सुरक्षा रक्षक वेळाच्या वेळार सुचोवण्यो दितात अशें पर्यटकांनी ह्या वेळार सांगलें. अच्छा मैम, देखो गोवा आए हैं तो बीच पे तो लोग आएंगे, चाहे मौसम बारिश का हो या कैसा भी मौसम हो, लेकिन अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है इंसान को. मतलब सारा कुछ नहीं है कि लाइफ गार्ड पर उनको छोड़ दिया उनके ऊपर ही हमने. तो गवर्नमेंट का भी है तो कुछ अपना भी हमारा बनता है कि हम भी अपनी सेफ्टी खुद करें, लेकिन ज़्यादा आगे मत जाओ, आप इधर उधर रहो थोड़ा सा, तो उसमें ठीक रहता है. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है. रेड फ्लैग भी लगा रखा है और सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज भी हैं. और आप ज़्यादा आगे मत जाओ, किनारे पर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. आप घूमो, मौसम बढ़िया है, एंजॉय साथ करो. में तो एंजॉय करो. हाँ. They told us, they warned us many times not to move around, and it is very safe. Goa is very safe, ओके. even in the off seasons. We Okay. really love Goa. देखो जी, यंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को लिए है तो थोड़ा डर सा भी लगता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. और बाकी जो है इंजॉय कर रहे हैं, मौसम का भी इंजॉय बढ़िया है. सध्या आमी आसात मिरामार बिचाचेर आनी पावस सध्या चालू आसा. जुलय म्हयनो स्टार्ट जालो. पावसाचो हजेरी जी आसा ती लायलेली आसा. आमी जर पळयलें जाल्यार मिरामार बिचाचेर डेली अशे हांगासर लोक आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना मिरामार बिचाचेर आमी जर पळयली जाल्यार लोक जायते लोकांची गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे हांगासर लोकांच्या सेफ्टी खातीर लायफ गार्ड जे आसा ते लोकांक गायड करीत असतात. जेन्ना म्हणजे उदक चड वयर येता तेन्ना ते लोकांक भितून धाडिनात. परत तांच्यांनी लोकांच्या सेफ्टी खातीर बाबा रेड फ्लॅग हांगासर लायल्या. मागीर परत बोर्ड लायल्यात की उदकान वचप ना, उदकान न्हावप ना अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां. आनी तांचे लायफ गार्डांच्या म्हणण्या प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार शेनवार आयतार अशे क्रावड भरपूर आसता अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी सगळी कडेन आतां जर पळयलें हांगासर जाल्यार आमकां भरपूर अशे लोक दिश्टी पडटात. आनी जशी आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे लोक कमी जावपाचें कांय नांवच घेना. कितलोय तरी पावस लागलो तरी सुद्दां बिचांचेर लोक येतात, ट्युरिस्ट येतात. चड करून आमकां म्हायती मेळटा ते प्रमाणे ट्युरिस्ट भरपूर अशे असतात. आनी लायफ गार्ड सुद्दां तांकां जायती म्हणजे जे गायड करपाक जाय ते गायड करतात. आनी उदकान समज जर कोण गेलो जाल्यार तांकां उदकान वचपाक दिनात. आनी कंटिन्यूस हांगासर लायफ गार्ड असतात. समज जर कोण उदकान गेलो जाल्यार तांकां ते आपल्या तरेन म्हणजे कशें तांकां सांगपाक जाय किंवा अनाउन्स करून ते सांगतात की हांगासर बाबा खोल उदक आसा किंवा तुमी मुखार वचो नाका. ही सगळी जी लोकांची ट्युरिस्टांची सेफ्टी जी आसा ती हांगासर आसा. आनी लोकांक एक सांगपाक सोदता की पावस आशिल्ल्या कारणान लोकांनी किंवा ट्युरिस्टांनी हांगासर मस्ती करची न्ही. कारण म्हटल्यार कोणूय येतात, पितात आनी मस्ती करतात जाल्यार सध्या हो पावसाचो सिजन आसा. केन्नाय उदक वयर येता जाल्यार ट्युरिस्टांनी आनी त्याच प्रमाणे लोकांनी चिंतपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. राज्य सरकारान संपादीत केल्ले कुचेली कौमुदीदाद वाठारांतले जमनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नांवान हस्तांतरीत करता असो फटीचो दावो करून एकल्याची फटवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं कागाळदारान रोखडीच म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करना फुडें पुलिसांनी तिगा दुबावितांक अटक केल्या. राजा एंथनी, सुमित फडते आनी राजू मांद्रेकार अशी दुबावित आरोपींची नांवां आसात. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तिगाय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. आयज तांकां प्रोड्यूस केले. तांकां टील 15th पर्यंत पुलीस कस्टडी रिमांड दिला ऑनरेबल JMFC.
म्हाजे वेरियस पॉयंट्स आहले की ऑफेन्स आसा पळय सेक्शनां लायला ते भितरले एक सेक्शन बेलेबल आनी दुसरें 5 years punishment. So any offence which is punishable with imprisonment of 7 years and less, 41A, that is 35(3) of BNSS काडूंक जाय म्हणून. सो आमचे दोनूय एक्युजान म्हाज्या तरी नोटीस काडलेली ना 41A 35(3) सो दॅट इज वन ऑफ द ग्राउंड की तेजे अरेस्ट इलिगल आनी त्या खातीर तेजी जेसी मागची अशें म्हजें एक आर्ग्युमेंट आहलो. दुसरो आर्ग्युमेंट आहलो की ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सर्व केले पळय म्हाजे एक्युजान ते तेंच्यांनी इंग्लिशीन केल्यात. भितरले एकल्याक तमिळनाडूच्या जाल्ल्या कारणान तमीळ हिंदी आनी मातशी कोंकणी कळटा, इंग्लीश अजिबात कळना आनी ताका रेड ओवर आनी एक्सप्लेन करूंक ना ते ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. हो एक पॉयंट आहलो. तिसरो पॉयंट, ग्राउंड्स एंड अरेस्ट फॅमिली मेंबरांक सर्व करूंक ना, तेंच्यांनी कोण तरी एका मनशाक सर्व केला कितें तरी नांवाचो आनी म्हाजे इतली सांगता आमी ताका वळखना म्हणून आमी खबर ना कोण तो. सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू फॅमिली मेंबर्स इज नॉट कंप्लाय असो एक आर्ग्युमेंट आसलो. आनी हे हांवें ओरली आर्ग्यू केल्ले. आतां रिमांड ऑर्डरीन कितें आर्ग्युमेंट घातले ते आनी रिमांड ऑर्डर वाचूंक ना, सो हांव तुमकां तें सांगूंक शकना. पण ऑनरेबल JMFC टील 14 ज्युडिशियल PC पुलीस कस्टडी दिल्या तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो दोळो आसा. IIT प्रकल्प उबारपा बदलत सरकारान संजीवनी साखर कारखाना सुरू करचो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता. हे विशीं लोकसभेत प्रश्न मांडटलो म्हणून खासदार विर्यातोन सांगला. हातून हो सरकार सिद्ध करता. आमी पयले इतले आतां सांगीत आसा, फक्त तांचो जमनीचेर कब्जो करपाचो आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरीन इतले लोक कामाक आशिल्ले हे हांवें प्रश्न पार्लमेंटान विचारला आनी ह्याय फावट परते विचारता हांव. घाले ऑलरेडी क्वेश्चन की तांकां ना सेटल करून ऑल्टरनेट कांय ना, पोटाचेर खट मारून तांणी आझाद मैदानाचेर पासून पावले ते प्रोटेस्ट करूंक पावसान. इतलें आसतना तुमी सेंटराक आसा, तांचे मालीक तुमचे आसा, तांचे आयकून IIT हाडूंक सोदता. तांकां कितें केलां ते गरीब लोक? हे भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हें स्टार्ट केलें, हे आमचे गरीब लोकांक लागून थंयसरले. आनी ही परिस्थिती, दॅट मिन्स जे आम सादारण आमचे गोंयकार आसा, आयज जॉब ना कांय ना, तांचे पोटार खोट ना, तोंडार आमच्या गोंयकारांच्या थापट की तुमकां जाय तें करा, आमी तुमचें आयकचे ना. तुमी IIT हाडटा, गोंयकारांक कितें फायदो आसा तें सांगात. तुमची NEP पॉलिसी सारकी जायना. आदीं आमच्यो ज्यो लिमिटेड IIT आशिल्ल्यो, ते IITनी जे शिकून जाले तातूंत आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार पासून आशिल्लो IIT मुंबय, त्यो थोड्योच आशिल्ल्यो पळय क्वॉलिटी प्रॉडक्ट येताले. आनी तो क्वॉलिटी प्रॉडक्ट आमचें नांव शान केलें आख्खे जगभर पावलें. आयज तुमी क्वॉन्टिटी पळयता, फक्त नांव घालूंक सोदता. आमी IIT हाडले, IIT कितलेंय केलें जाल्यार जायना. एम्स जस्ट लिमिटेड आशिल्ल्यो, क्वॉलिटी डॉक्टर ट्रिटमेंट आयज इतल्यो हाडटा, कोणाक लागून डॉक्टर ना, ट्रिटमेंट ना, कांय ना. गोंयचे फामाद दोतोर फ्रांसिस्को कुलासो हांची अमेरिकन सोसायटी ऑफ इकोकार्डिओग्राफीचे मानद वांगडी म्हणून निवड जाल्या. काळजाच्या अल्ट्रासाउंड क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ले खातीर तांची निवड जाल्या. अमेरिके भायल्या दोतोरांक हो भोवमान मेळटा. हाची 6 सप्टेंबर 2025 ह्या दिसा अधिकृत घोशणा जातली. Yes, I have been honored, and it is a very, very rare honor. Only 3 people in the world get this honor, and for me, it is like a vindication or a just, helping me, to study more, not to say no in echocardiography, but that the road ahead is long, and I ultimately can do more and can achieve more also. But this is a very, very rare one. Nobody else must have got it this side of the earth.
but I have been, honored, and this is something that makes me so very happy for all I have done through the years, studying ECHO, developing ECHO, buying new machines, seeing the new applications, providing the patients with the reports, which are helping them enormously, to acquire, good treatment, and also, to have a sort of, liaison to me as a doctor, who has done something and has gone out of his way to help the patients. बाणावलीच्या पारंपरिक नुस्तेकारांनी शेनवारा बाणावले दर्यावेर मार्ग ही धार्मिक विधी केली. नुस्तेमारी हंगामाक सुरुवात जावच्या पयलीं ही विधी करतात. ह्या वेळार बाणावले आनी वारकाच्या नुस्तेकार भावांनी आपल्या फामिली सयत पाद्रीचे बेसाव घेवन बरें नुस्तें लागचें म्हणून मागणी केली. तशेंच शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा अशीच तिगून उरची म्हणूनय प्रार्थना केली. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आयजतान आमचे बाणावलेचे आमचे खारवी भाव आमच्या दोर्याचेर येवन आमचे पुलिसां लागीं मागण्यांत सुरवात दिवन ह्या दोर्यांत आपली रापूण घालतले, बोटी घेवन येतले आनी ताचेर तिरीत आमचे पाद्रीकार पदलीगुरी पाद गुरुमूर्ती बरोबर हे आमचे सगळे खारवी पुलिसां मेळून दिवन मागण्यांत ताणें सुरवात दिल्या. आनी आयजतान ते म्हणटात आमचे दोर्यांत वाट कशी करतात, ही वाट करून दोर्यांत आपूण मासळी धरून ते सुरू करतात. आनी आयज आमी ती ब्लेसिंग आतांच ही डेमो कसो करून दवरला आनी थंयसर ताण सगळे एकवटान येवन आयज ताण आपल्यो बोट्यो दोर्यांत व्हरून ह्या वावराक सुरवात दितले. हे जावन आसा आमचे बाणावलकारांचें ट्रेडिशन. तशेंच दुसरे आमचे कार्बी बावी भाशेन ट्रेडिशन फॉलो करतात ते आमचे सदांच उरोवप आनी आमचो सगळ्या खारव्याचो एकवट जावं आनी आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें सदांकाल आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या फ्युचराक येतल्या नातरांनी तें सांबाळून दवरूंक आमी सगळे थंय मागतात. सावित्री हेर्सा म्हणून आमगे ट्रेडिशनल पुर्वजांनी वाट करपाक म्हूण आमकां शिकयल्लें. आमी फादरां आनी ब्लेसींग कोताय ट्रेडिशनल रांपोणकार आनी ब्लेसींग कोत्रीच कोणा कोणें ताकद आहा आनी मान्याय आहाय आनी कामदार आहाय तेमी दोयऱ्या वचपाक जाता. सो आमी हालपड दोयऱ्या सिट्युएशनसून वचपाक शकतात आनी तेच परी पुर्वजान वाट केलो ती आतां आमगेले यूथ ती आजून पासून ते भाशेन कोण येताय. सो तेकाय लागून आमगेले यूथ फिशरमॅन हांव बरी भलायक मागोता, बरें सिजन मागोता नुस्त्याचे आनी तेंगे कामदारूय बरे भाशेन सेफ्टी वयर पावल्या पुरो म्हणून देवाकोय मागोता. दर्यादेगेर टावर्स तशेंच नामाण्यांचेर कारवाय करपा खातीर खासा पोलिसांची व्यवस्था आसतली. कायदो दुरुस्ती तशेंच धोरणांत बदल करून पर्यटन भागधारकांच्यो समस्या सरकार सुटावे करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजेरीन पर्यटन भागधारकांची बसका घेतली. हे बसकेक पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार, अधिकारी तशेंच शेक TTAची संघटनेचे वांगडी हजर आशिल्ले. एक म्हणजे ही इंडस्ट्री फ्लरिश जावपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल समजा तेजे ट्रेड लायसन्स हे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान ताका स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसत जाल्यार ताज्या खातीर आमची पंचायत डिपार्टमेंटाकडे इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युन्सिपालिटीज हाज्या कडल्यान तांकां काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले DMA कडेन DMA हाचे मिटींग आशिल्लो ते सोल्युशन दिलां. एक्सायज तांकां जो टायम वाडोवन जाय आशिल्लो कित्या खातीर बी किंवा तांकां
इवन दो परमीट ऑन द सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसा. इट इज अ टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा. ती दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट विदीन अ मंथ तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर ॲटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तांच्यांनी दिल्या पयलीं ही येता ते असेंब्ली पिरियडांत आमकां ते अमेंड करपाक जाय, पॉलिसी चेंज करपाक जाय, ट्वीक करपाक जाय, ते बाकीचे करून तांकां रिलीफ दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट करतले, इन्क्लुडींग द एविएशन डिपार्टमेंट म्हणजे एअरलायन्स आनी एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटांतल्यान विजा ऑन अरायवल आसतले किंवा फर्दर आमकां कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्लोब वेरियस कंट्री आमचे जे इशू विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन पडटा वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन एक्सटर्नल अफेअर्स इवन दो इन्क्लुडींग द PMO ऑफिस. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय म्हणणें आसा की गोंयांतलें टुरिजम आनीक वाडपाक जाय. वॉट एवर द सपोर्ट तुमकां जो जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ताची दिवपाची तयारी आसा. ताच्या खातीर आमचे जे इशूज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा ते हांव आसतलो किंवा टुरिजम मिनिस्टर आसतलो हो टायम टू टायम ताच्या कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलोअप करून ते रिजॉल्व करून दवरपाचें बी आमी डिसायड केलां. आनी हे सगळें करता आसतना तांच्या कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की गोवन ह्युमन रिसोर्स म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसा पळय ते तातूंत कामाक लागचे, ताका स्किलिंग करप, ताका ट्रेन करप हें काम आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करतले. तांचे मेजर इशू ऑफ द स्टेक होल्डर्स तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार तांचे एक म्हणजे ट्रेड लायसन्स रिन्यूवल, दुसरो प्रॉब्लेम जो आसा तो हॉकर्स आनी टाउट्स हो मेजर प्रॉब्लेम तांच्यांनी सगळ्यांच्या समोर प्लेस केलो. तांची बाकीची गव्हर्मेंटा कडेन जी परमिशन्स आसा विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय ही आमी ताका 3-3 वर्सांचे दिवपाचें डिसिजन घेतलां. हॉकर्स आनी टाउट्स हाजेर जो मेजर पुलीस आहा पळय हे फावटी एक्ट जातले. And who is pouring the name of Goa तुम्ही मेन्शन केलं? हे पळय ते आतां हांवें सांगपाची गरज ना, जो कोण करता तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा, बट तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें सांगणें इतकें गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूं नाका. गोंयांत टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात आनीकूय वाडपाक जाय म्हणून गोंय सरकार काम करता. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकारान आपल्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिला. ताका लागून आता ज्येष्ठ जिल्हा पंचायत वांगडी आणि भाजपाचो फुडारी धाकू मडकयकाराक उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षपद मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. आता एक महत्त्वाची बातमी, उत्तर गोवा ZP अध्यक्षपदाचेर आशिल्ले जे शंकर चोडणकर हांच्यांनी सध्या राजिनामो दिलेलो आसा आणि ज्येष्ठ जिल्हा पंचायत सदस्य आणि भाजपाचे नेते ढाकू मडकयकर हे जे आसात ते उत्तर गोवा जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर तांची नेमणूक जावपाक शक्यता आसा अशें सुद्दां आयकपाक येता. जाल्यार ढाकू मडकयकर हे भाजपाचे एक ज्येष्ठ असे नेते आसात आणि त्याच प्रमाणे जिल्लो पंचायतीचे फाटले आता 3 टर्म जाले ते सुद्दां सदस्य सुद्दां आशिल्ले. जाल्यार फुडें आता उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे हे अध्यक्ष पदा खातीर त्यांची नेमणूक जावपाक शकता अशें सुद्दां म्हायती मेळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. उदका स्रोत खाते 6 न्हंयचेर नवो प्रकल्प सुरू करतले. या प्रकल्पाक लागून न्हंयच्या प्रदूषणाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. पावसा उपरांत ह्या प्रकल्पाचे काम सुरू करतले. सिवरेजीचे घाणयारे उदक साळ न्हंयत वच्चे न्हय हाचेर उपाय काडपा खातीर सिवरेज कॉर्पोरेशन तशेंच मडगांव आणि फातोडेच्या आमदारां सयत हे विशीं संयुक्त बसका घेतले अशें मंत्री सुभाषान सांगलें. जी आसा न्हंयचे संबंधी सुद्धा एक प्रोजेक्ट येता जेणे करून साळ न्हंय जी आसा पळय न्ही ती बरेच बाबतीत आनी निवळ जातली. पावस जायना फुडें आमी तेजें काम सुरू करता. सिवरेज वॉटर अजूनही सोडप चालू आहे. ना सिवरेजी संबंधी वेगळी मिटींग हांव आमचे कन्सर्न मिनिस्टर आसा पळय ताका म्हटलेलें आसा आनी विशेश करून आमचो कॉर्पोरेशन जें आसा पळय सिवरेज कॉर्पोरेशन ताजी बैठक सादारणशे मुखाल्ले 30 तारखे म्हटल्यार घेतलो जेणे करून ही शिटकावणी घेवन सिवरेज आसा ऑफकोर्स दिगंबर कामत हांगासर तांच्या एक फातोर्ड्या मतदारसंघात लागता ते आणि त्यामुळे सिवरेजी संबंधी मातशी काळजी घेवपाक जाय जेणे करून साळ रिवर जी आसा पळय न्ही ती बरी आनी नितळ जावपाक शकता. बेतोडा वाठारांत बिरेस्तारा जाल्ल्या भिरांकू अपघाता उपरांत बांदकाम खात्याक आतां जाग आयल्या. ह्या रस्त्याचेर फाटल्या म्हयन्यांत बसयल्ले सिग्नल बंद आशिल्ले. सध्या सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू केलां. बेतोडा बायपासाचेर अपघातात जायते जाणांक मरण आयलां. अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंदीत प्रशासनान उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
बेतोडा बायताकोल ते कुट्टी ह्या बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या 3 वर्सांत जायते अपघात जाल्यात. ह्या अपघातांनी आतां मेरेन सुमार 10 जाणांपेक्षा चड लोकांक मरण आयलां. तशेंच ह्या बायपासा कुशीक म्हालाचे ट्रक तशेंच हेर गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात. बिरेस्तारा बेतोडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या अपघाता उपरांत बांदकाम खात्यान सिग्नल टेस्टिंगचें काम सुरू केलां. अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर बांदकाम खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बेतोड्या रोडार जंक्शनाचे खुबशे एक्सिडेंट जाले. ते एक्सिडेंट जावपाक आडीबूड हांगा सिग्नलूय नाशिल्ले आनी अंदाधुंदी चलताली. एक्टिवांनी रावताले, कशे लोक येताले तेन्ना एक हांगा एक सर्कल एक जाय तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कालूच एक एक्सिडेंट जाला तो अंदाधुंदी रॉंग सायडीक येवन तो जाला. दोगांची डेथ जाले. दोगांय साम गंभीर जखमी आसा म्हणटात. तशें आनी तशें सायनबोर्ड जर लायलो हांगा जाल्यार चड सामकें बऱ्याचे गरजेची गोश्ट ही आसा ती तुमी एक रिक्वेस्ट ही मातशें मनार घेवन तुमी हे फुडें वयर व्हरत हे कळीत करून हे करचो तुमी. अशा रस्त्या जंक्शनाचेर खूब एक्सिडेंट जाताले हांगा आनी ट्रॅफीक एक खंयच्याच वटेनच्यान घुंवताले. तेन्ना आतां एक टेस्ट रन सद्या सिग्नल चालू जाल्ले आसा तुमी पळयता. सिग्नल टेस्ट रन जावन आतां 5 मिनटां पयलीं चालू जाल्या. टेस्ट रन करता सद्या. आतां कितें कशी वाचिता की येरादारी कशी जाता ती आतां 1-2 मिनटां भितर आमकां कळटली. पणबाग ते बायपास पर्यंत गाडयो खूब रावल्ल्यो आसता. खूब धांवता ते गाडयो आनी काल भयानक एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो. तेजे पयलीं 100 मिटर पयलीं पॉलीस दवरताले. आतां तो दवरिना. लोकांक आतां भंय ना. गव्हर्मेंटान तो पॉलीस दवरचे कित्याक भंय आसता मातसो लोकांक गाडयो कश्यो चलोवपाच्यो त्यो. जाल्यार फास्ट गाडी येता आनी अशें एक्सिडेंट जाता आनी तशी दुसऱ्याचो जीव वयता. बायताकोल टू कुट्टी हो बायपास आसा तेजे कांय वर्सां पासून रुंदीकरण चालू आसा आनी तें रुंदीकरण करता आसतना गेल्या 3 वर्सांक हांगा 10 पेक्षा चड जाणांचे एक्सिडेंटल डेथ जाल्ली आसा. हेजे वयल्यान दिसून येता की हांगा रस्त्याचें काम सारकें जावना. सद्याक गॅरेज्यो मोठ्या प्रमाणान आसा आनी तेका लागून हांगा ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर कितल्योश्योच गाडयो हांगा रस्त्याच्या सायडीन पार्क केल्ल्यो दिसून येता. त्याच बरोबर रातचे जे कंटेनर गोंयांत येता ते कितलेशेच रस्त्याच्या सायडीन आसा. ताका लागून हांगा स्थानिकांचो अडचण जाता. सो हांगा PWDन गांभीर्यान लक्ष दिवची. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी